आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तो संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा, आमकां देऊन तुझी ससा. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तो संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा, आमकां देऊन तुझी ससा. बेबिरांते आमकां दोस्ताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. बेबिरांते आमकां दोस्ताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, सैत आमकां सोड दिताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, सैत आमकां सोड दिताय जेसू. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तो संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा, आमकां देऊन तुझी ससा. कनबेसाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं भरताय जेसू. कनबेसाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं भरताय जेसू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना, बोगसूंक कृपा तूं दिताय जेसू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना, बोगसूंक कृपा तूं दिताय जेसू. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखांत तो संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा, आमकां देऊन तुझी ससा. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. आराधना तुझे वगळा जेसू महिमा जेसू जेसू स्तुति जेसू जेसू. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हरगा तुका सोमिया जेसू, हरगा तुका सोमिया जेसू. आराधना तुका सोमिया जेसू, स्तुति तुका सोमिया जेसू. जय जय तुका सोमिया जेसू, नमस्कार तुका सोमिया जेसू. हर्षितां तुका सोमिया जेसू, वर्णितां तुका सोमिया जेसू. आमचे समरसच्या जेजूचो हजरपण या घडये आमचे मध्ये बघचे आम्ही प्रयत्न करूया.
या उंड्या रुपी तस त्रिएक देवाचे प्रतिरूप या घडये आमचे समोर आसा. तस देवाक आमच्या जेजूक या घडये आमी आराधन करया. आमची जावप जावन दी. आराधन तुका सोमया. आराधन तुका सोम्या. तू आमचो देव आणि धनी जावन असलेल्या आराधन तुका सोम्या. आदाव आणि येवेक रचलेल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. भूमी वैकुंठांतले सुख ताका फावो केल्ल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. हाताक आदारलेरी सोडवून बसयलेल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. आमा परजेचो मोग केल्ल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. आपल्या परजेक सर्गीतावन मान्ना दिलेल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. आपल्या परजे कडपातान उदाक दिलेल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. दूध आणि मोवळसो गांव फाव केल्ल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. जेजू ख्रिस्त मरिफात दैविक दर्शन दिलेल्या देवा. आराधन तुका जेजू सोम्या. ख्रिस्त मरिफात आमचो मोग केलेल्या देवा. आराधन तुका जेजू सोम्या. ख्रिस्त मरिफात सोडवण लाभयलेल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. जेजू ख्रिस्त मरिफात जिनी भाग्यवन केल्ल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. जेजू ख्रिस्त मरिफात सर्गींची वाट दाखयलेल्या देवा. आराधन तुका पवित्र सोम्या. आत्म्याचो सांगात आमकां दिलेल्या देवा. आराधन तुका पवित्र आत्म्याची दैविक देणी आमकां फावो केल्ल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. आमकां मागणे करूंक शिकयलेल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. आमचो मोग केलेल्या देवा. आराधन तुका सोम्या. सदांच राखून पोसून सांभाळच्या देवा. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोमिया. आराधन तुका तनिया. आराधन तुका पवित्रत्म्या. आराधन तुका सोमिया. आराधन तुका तनिया. आराधन तुका पवित्रत्म्या. सांगता म्हणया. आराधन तुका सोमिया. आराधन तुका तनिया. आराधन तुका पवित्रत्म्या. आराधन. आराधन तुका सोमिया. आराधन तुका धनिया. आराधन तुका पवित्रत्म्या. आराधन तुका पवित्रत्म्या. वै सोम्या आम्ही तुका आराधन करता. या घडये या येवकरिस्त रुपी या पवित्र उंड्या रुपी तुझे हजरपण आमकां दिवन आसा. आमचे मदें तूं आसाय म्हणली खात्री तुवें आमकां दिल्ली आनी तेच बसोवणी मगळा जेजू या उंड्या रुपी सदांच तूं आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या घडये या आराधनांत भाग घेवनचे आमकां समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी सक्तेन बर. प्रत्येक करून तुजें हजरपण आमच्या जिवितांत आमी भोगोवंक तुजो तो अनुभव आमी जोडोवंक हें आराधन आमकां उपकाराचें जावन दी. प्रत्येक करून मोगाळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार आमी आसलेलीं सर्व आमकां आमी तुज्या पांयां समर्पण करता. समर्पण करता आमचें जिवीत. समर्पण करता आमचें दूख आनी सलवणी. समर्पण करता आमचें संतोश आनी दादोसकाय. समर्पण करता आमी आमचे कश्ट आनी विराराय. समर्पण करता आमी सगळे आमचे आटे विटे आनी अडचण्यो. समर्पण करता सगळे आमचें जिवीत. समर्पण करता आमची सगळी कूड. समर्पण करता आमी आमचें कुटुंब. समर्पण करता आमी आमच्या भुरग्या बळांक. समर्पण करता सगळे आमचें जिवीत मोगाळा जेजू आम्हा समेस्तांक तुज्या सक्तेन आनी आशिर्वादांनी तूं भर. ह्या राधामणे करता आसतना तुजो अनुभव आमकां दी. तुज्या उतराचेर आमचो बोवाट दवरूंक आमकां फावो कर. 8 बागी आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. तेच 8 बागेंत आसलेले बरी बागी जिवीत आमी जियोंक
तुकांच आमच्या जिविताची बुन्याद करूंक सोम्या आमकां तूं सदांच आदार आनी कृपा दी. हे प्रार्थना मी तुका भेटयता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्व आमी बसया. कीर्तन नोरा मोरो काकळदारा देवाची स्तुती करूंक आमकां आपण दिता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदीस विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा तो पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगा सोनिका कुळतीचो मुकुट घालता. तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. सर्वेस्पराची कृत्या तारण दितात, जुलूम भक्तेल्यांक तो न्यायनीत करून दिता. मैजेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप केल्यो, इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपली अस्सर्यां दाखयली. सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, सस्नीक आनी मोगान भरलेलो, सदांकाल आरोप तो लावचो ना, ससनाक राग धरून तो रावचो ना. आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो व्यवहार करिना, आमच्या गुण्यावाक फावो तें फरीकपण घेना. पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका बेतल्या तें ताचो मोग. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपणाक बेतल्यांची दया करता. कित्याक आमकां ताणें रचल्यान म्हण तो जाणा, आमी धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. वारें ताचेर मारता आनी तो नाश जाता, आनी ताचो जागा ताका परत्यान मेळाव केदींच वळखोंकचो ना. पूण सर्वेस्पराक बेतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग ससनाक ताकता. ताचे तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक, पण तांणी ताचो करार सांबाळूंक जाय. ताच्या आदेश उगडास धरून तो पाळूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाची काकुळट आनी मोग ह्या उतरांनी आमकां दिसून येता. मोगाच्यान ह्या घडये ह्या आराधनांत आमी भाग घेवन आसा. हो थोडो वेळ सोम्यान आमच्या जिवितांत दाखयलो मोग, ताणें आमच्या जिवितांत दाखयली ती काकुळट, आमी अनुभव केल्लो तो वट्टो मोग ह्या घडये आमी उक्त्यान मानून घेवंक प्रयत्न करया. आमच्या काळजांत सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावं दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. अपुर्बायेचें जिवीत आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां मनीस जावन तुवें रचल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. जानवाई बुदवंतकाय सकत तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. सगळी पृथ्वी आमचे दायज कर तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां हर एकल्याक तुजी भुरगीं तुवें केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां हर एकल्याक पवित्र सभेचे सांदे तुवें केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. क्रिस्ती बावार्थ आमच्या काळजांनी तुवें ओंपल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. चिदोळपणासर त्याच बावार्थान जियोंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमच्या बावार्थाक लागून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां आमचीच मोगाची मनशां तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. सदांच तूं आमचे सांगत रावंक येवकरीस्त तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. परत परत आमकां बगसून आमकां तुजी भुरगीं तुवें केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या आमच्या जेजू. दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे सांगत रावल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. दुकान तुवें पसरल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या आमचे जेजू. कश्ट तुवें हाळू केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या आमच्या जेजू. कुटुंबा जिवितांत आमकां आदार दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या आमच्या जेजू. भुरग्यां बळा थंय तुवें दाखयल्ल्या मोगा खातीर. अर्गांनी होगळप होगळप तुका तुका सोम्या सोम्या आमकां हर जेजू. एकल्यांक दिसपट्टो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या तुजी जेजू. काकुळट आनी दयाळाय आमचे वयर वर्त्या मापान दाखयल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू. वय सोम्या जेजू तूं जावन आसाय आमचो आदार आनी बरोवसो. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायते बरेपण, जायत्या रितीची आशिर्वादां तुवें वतलेलीं आसाय. कीर्तनगारान बगलेल्या तेच बगडांनी आमी तुका काळजांत तावन अर्गां दिता. कीर्तनगार आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका म्हूण आपोवण दिता. वय सोम्या
तुवें केल्लें हर एक बरेंपण ह्या घडये आमी मानून घेता आनी आमच्या काळजांत तावन तुका आमी अर्गां दिवंक मुखार सरता. Viravana Samya Kamyar Gandhi Vyar Gagonchen Kantar Pansanko 50 50. Ergan Divya, Ami Ergan Divya, ताच्या नावाची स्तुती करूया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडूया. अर्गां दिव्या, आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करूया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडूया. सोमयान केल्यांत कितले विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मितां, महिमांग असतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया. सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मितां, महिमांग असतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिव्या, आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करूया, ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडूया. सर्ग संसार ताणे रचला, कानाचे उणाण आमकां पोसला, वायटा विघ्नांत येदळू राखला, पिडे शिडेंत ताणे सांबाळला. संसार ताणे रचला, कानाचे उणाण आमकां पोसला, वायटा विघ्नांत येदळू राखला, पिडे शिडेंत ताणे सांबाळला. अर्गां दिव्या, आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करूया, ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडूया. सतानी तीन तो सल्ला, म्हाका मैपासान भरला, सदांच विश्वासी तो उरला, कलतो सावन तो चियेला. सतानी तीन तो सल्ला, मोगा मैपासान भरला, सदांच विश्वासी तो उरला, कलतो सावन तो चियेला. अर्गां दिव्या, आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करूया, ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडूया. अर्गां दिव्या, आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करूया, ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सरपडूया. Alleluia, amen, alleluia. Sopra. Alleluia, amen, alleluia. 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 Alleluia.
hallelujah, 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 hallelujah. Arigato ka Baba, arigato ka Yesu, arigato ka samya, glat ka samya, महिमा का समय, स्तुति का समय, जय जय का समय, हालेलुया, 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 Jesus, हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वांमी बुश्याम मतेवास वांचेल अध्याय 5:3 आणि मुखार आपण दुर्बळी म्हण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे रुदान करता ती कितली बागी देव तांकां बसयतलो सदी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायस देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणें येतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले निती पासो तख्तनी बगतात ती कितली बागी सर्गींचे रास्तांचे म्हजे पासो तुमकां अकमण सोसूंक कश्ट दगदणी बगूंक आनी सर तरांची गटपा करन तुमचेर आड उलयतात तर तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक स्वर्गराजांत येतेसर प्रतिफळ तुमकां तयार आसा प्रेज द लॉर्ड praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड praise the Lord. देवाचें उतर आमी आयकलें 8 बागी जेजूच्या शिकवणेची एक विशिश्ट शिकवण म्हण आमी मानून घेवं येता आनी ह्या 8 बागींनी आमकां दिसून येवची थोडी उतरां जावन आसात दुर्बळी रुदान करची सदी बळी देवाची खुशी करूंक आशेवची दया दाखोवची समाधान हाडूंक वावरची निती पासो दगदणी बगची मोगाच्या इश्टानो ही सक्कड कोण कित्याक ही बागी जावन आसात कित्याक म्हळ्यार एक उतर स्पश्ट आसा ह्या हर एकल्याच्या जिवितांत देव तांच्या जिविताची बुन्याद जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जो व्यक्ती कष्ट जाता निराश जाता ताच्या जिवितांत कष्ट येतात निराश येतात तवळ तो देवाचेर पातयेवन रावता देव ताच्या जिविताची बुन्याद जाता आनी जेन्ना क्रिस्ती व्यक्ती तो वा क्रिस्ताक पातयेवच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केन्ना देव ताच्या जिविताची बुन्याद जाता जेजू ताच्या जिविताची बुन्याद जाता तवळ हांव आनी तुमी हर एकली तेंच बागीपण आपणावंक शकता त्याच बागीपणांत वांटेली जावंक पावता मोगाच्या इश्टानो आज जेजू म्हाका आनी तुका हर एकल्याक ह्या आराधनांत भाग घेवच्या हर एकल्याक ताका आमच्या जिविताची बुन्याद करूंक आपण दिता ताका आमच्या जिवितांत पातयेनी दवरूंक आपण दिता ताचेर संपूर्ण विश्वास दवरूंक आपण दिता ताचेर आमचो भरवोसो कसोंक आपण दिता देखून जेजू लागीं ह्या घडये आमी मागया आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत त्याच सोम्याचेर आमचो क्रिस्ती बावाट रुता करूंक आमच्या जिवितांत नाना रितीच्या कश्टांत आमी वळख जाता आसतना नाना रितीच्या पिडेक आमी वळख जाता आसतना ना समाधान आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिविताक येता आसतना आमी मागले सगळे मागणे निर्फळ जाला म्हणली चिंतना आमच्या मतींत येता आसतना नाना रितीचे सूख शिकोवणेक आमी थंयसर ते सूख शिकोवन आयकत आसतना विविध रितीच्या कश्टांक आमी फुड करूंक कश्ट आसतना जेजू ते संपूर्ण बवट दवरूंक आमकां आपण मेळटा ह्या घडये सोम्या मुखार आमी मागया सोम्या तुजेर हांव बरवसता सोम्या तुजेर हांव बरवसता म्हज्या जिविताच्या हर एका मेटांनी सोम्या तुजेर हांव बरवसता विविध रितीच्या मानास्तापाक हांव कारण जाता आसतना सोम्या तुजेर हांव बरवसता नाना रितीच्या असमाधान म्हज्या जिवितांत उपसत आसतना सोम्या तुजेर हांव बरवसता आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट म्हाका मेळटना सोम्या तुजेर हांव बरवसता विविध रितीच्या पिडेक हांव
कस स्पंदन करता असताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता म्हज्या बोवाटांत ल्हानवड संगतीक लागून शेळे पावन उदेतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता म्हज्या जिवितांत नश्टा वयर नश्ट हांव भोगतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता वेल्याच्या जिवितांत हांव अडकळ जाताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता तुजी शिकोवण आयकूंक आनी जियोंक कश्ट मारतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता म्हज्या जिवितांत पेल्यात हांव नाना रितीच्या दोशी म्हाका मेळटना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता म्हज्या कुटुंबा जिवितांत अशांती असमाधान रास करतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता नाना रितीच्या ताळणे तेंते सवा म्हज्या जिवितांत येता असतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता निराशीपण बेजाराय म्हज्या जिवितांत सडटना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता हे जिवितस म्हाका नाका आसले म्हणली बोगणा म्हज्या मोती घेता असतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता नाना रितीचे दुबाव म्हज्या मोतींत गुंतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता एकसरपण म्हज्या जिवितांत रेवड घालतना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता विविध रितीच्या पातकांक हांव कारण जाताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता तुजे ते विश्वास सांडताना सोम्या तुजेर हांव बरो आसता पळय सोम्या आमच्या जिवितांत सदांच तूं जावन आसाय आमचो आदार तूं जावन आसाय आमच्या जिविताची बुन्याद कशें हर एक लोक तुका पातयेचो प्रत्येक करून तुजे ते विश्वास दवरलेलो तांच्या जिवितांत तुवें बरेंपण केलाय तेच परी सोम्या म्हज्या जिवितांत सदांच तुजे ते विश्वासी रावोंक सदांच तुजे तेर म्हजी पातयेनी कसोंक सदांच तूं म्हज्या जिविताची बुन्याद जावंक ह्या आराधना मुखांतर आमकां आदार फावो कर म्हूण मागता हांव तुमच्या गिता बुकांत पान संको 110 110 पेज नंबर तुस पुरो म्हाका तुस पुरो तुस मोसो गोडी पुरो सांगता तुस पुरो म्हाका तुस पुरो तुस मोसो गोडी पुरो पोस करताय तूं दिवसरो दुस्माना ताव कणपारो पोस करताय तो दिवसरो दुस्माना ताव कणपारो तुस पुरो सोम्या तुस पुरो तुस मोसो गोडी बरो तुस पुरो सोम्या तुस पुरो तुस मोसो गोडी बरो तुस आधार म्हाका तुस आधार तुस सरगार पावोचेंदार तुस आधार म्हाका तुस आधार तुस सरगार पावोचेंदार वार सुकलेल्यांक तुस फुडा पातकी मनशांक माफुदा वार सुकलेल्यांक तुस फुडा पातकी मनशांक माफुदा तुस आधार सोम्या तुस आधार तुस सरगार पावोचेंदार तुस आधार सोम्या तुस आधार तुस सरगार पावोचेंदार तुस पावो म्हाका तुस पावो तुस मोचे पाटेक तिवो तुस पावो म्हाका तुस पावो तुस मोचे वाटेक तिवो जीव दिलो दावण काळो
burubosache kin fangko jiu di loi down kalo burubosache kin fangko tuns pao somya tuns pao tuns moche vatek tibo tuns pao somya tuns pao tuns moche vatek tibo tuns puro somya tuns puro tuns moso gori boro tuns puro somya tuns puro tuns moso gori boro सुमी आमकां आमी आसां ताचे हजरपण ह्या घडये आमच्या जिवितांत आमी बघून आसां आनी ह्या घडये सर्व आमी उबी रावया. पवित्र आत्म्याची मजत आमचे मदें ह्या घडये आमी मागून घेवया. पवित्र आत्मो आमकां सताक व्हरून पायता. पवित्र आत्मो आमकां ताच्या देण्यांनी भरता. त्या आपोस्तल त्या कुडा भितर भियेवन आसले ते आनी ह्या घडये त्या उज्याच्या जिबे मुखांतर पवित्र आत्मो तांचेर देवलो. धैर्यादीक ते जाले. देवाचें उतर तांकां समजलें. देवाचें उतर गाजोवचे मिशनरी ते जाले. सुवार्ता परगटणाऱ्याचे हातेर ते जाले. ह्या घडये तच पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करया. तोच पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत बळोवन येवन दी. ताच्या कृपे देण्यांनी आमकां बरोवन दी. देवाचें उतर आमी समजूंक ते नियाळ करूंक ते जियोंक आनी परगटूंक तोच पवित्र आत्मो ताच्या विशेष शक्तीन आमकां बरोवन दी म्हणून ह्या घडये आमचें मागणें जावं दी. पान संको 91 पेज नंबर 91 मुझे तैंचिए पवित्र आत्म्या मुझे तैंचिए पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए मौन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर 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 काळीज मुझे कालते कर जीवित मुझे बाळे 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 कर मुझे तैंचिए पवित्र आत्म्या मुझे तैंचिए पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए मुझे तैंचिए
मोच्या दिश्ट दी जिबेक मोच्या लगाम दे दोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी जिबेक मोच्या लगाम दी कानाल मोजा उतरांगाल मोनाल मोजा सनवाय घाल 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 मोचे तेंची ये पवित्र आत्म्या मोचे तेंची ये पवित्र आत्म्या सदा काळजी ये देवाच्या आत्म्या सदा काळजी ये देवाच्या आत्म्या मोचे तेंची ये मोचे तेंची ये मोचे तेंची ये मोचे तेंची हालेलुया 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 सगळं आम्ही समयाची स्तुती करूया आणि पवित्र आत्म्याक आम्ही आपोवया हालेलुया 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 सा जुवां प्रमाणे शुभ वार्ता 16वो अध्याय 12वें आणि 13वें वाक्य आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पळयतलो तो आपणे संगती खंयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्तान आमी फाटल्या थोड्या दिसांत हांव न्हू जाणवाय विशयंत आमी नियाळ करना आसा आज आयकल्लें वाचल्लें वाचप स्वामी जेजू सांगता फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो जाणवायचो प्रमुख भाग जावन आसा मोगाचें न्हू मुखार कितें घडटा म्हणलें कळीत जावचें एका जाणवायचो प्रमुख भाग जर तर आमकां मुखार कितें जाता म्हूण कळ्ळें जाल्यार आतांच आमी कितें करीत म्हणून आमी जागृत आसता आनी त्या खातीर जीवन यशस्वी जाता आज आमी पळयलें जाल्यार सबार संगती ह्या संवसारांत गुटाच्यो संगत्यो आसात मिस्ट्रीज म्हणटा आमी आनी हे मिस्ट्रीज ह्या गुटाच्यो संगती कितें म्हूण जाणा जावंक मस्त जण प्रयत्न करनासात मस्त जण प्रयत्न करनासात जावंक पुरो आमचे मलगडे आमकां अनुभव दिवंक आशेतात आळे पुता मुखार अशें घडटा त्या देखून अशें करिनाका तूं अशें करशीं जाल्यार मुखल्या दिसांनी तूं समाजाक सांपडटाय विज्ञानी पळोवंक पुरो अशें एक संगती घडटा जाल्यार हाच्या फाटल्यान कितें आसा खंयसर हाच्या फाटल्यान सत आटापून आसा म्हणलें तें कितें गूट आसा तें सोदूंक पळयता जावंक पुरो ह्या धर्मीक आत्मीक शेतांत कितें गुटू आट आपूण आसा म्हणून तें सोदना करना तें आसा जावंक पुरो आनी आमकां धर्मीक कळीत करूंक प्रयत्न करतात ह्या कळीत करनासा जावंक पुरो तस प्रमाणे विविध शेतांनी विविध संगतींनी जावंक पुरो आकाशार जावंक पुरो दर्यांत जावंक पुरो संवसारांत जावंक पुरो आमच्या जिवनांत कसलेंगी सबार संगती आसात ताजो गूट कशें कळचें ह्या संगती फाटल्यान आसचें कितें विशय म्हणून
मुस्तू जाणांक आमकां आसक्त आसा आनी प्रयत्न करता आनी जर तर आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी संतोश बरयत पूण आमकां कळटा आसतना त्या देखून मुखार कितें घडटा तें कळनातल्या वरवीं सबार आमी व्यक्ती दुखांनी खंतीन बेजारायन आमी जियेवचें पडटा मुखल्या दिसांनी. त्या देखून स्वामी जेसू म्हणटा तो स्वताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार मुखार कितें घडटा म्हूण न्ही तुमकां कळीत जाता. वांजेलांत जायतीं उदाहरणां आसात तरी थोडें उल्लेख करचें जाल्यार जुवोव केल्ल्या उगडापणांत संवसारार मुखार कितें घडटलें म्हणून थंयसर उल्लेख करना पयल्या अध्यायांत पयलें वाक्य म्हणटा जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापणाची वर्दी ही कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन दिवच्या खातीर देवान ताका हें उगडापण दिल्लें. आपल्या दुताक पाठोवन ताणें जुवोवंक आपल्या सेवकाक एक कळीत केलें. आनी हांगासर आमी पळयता उगडापण असो ग्रंथ आजुनूय मोगाचो न्हू. वांजेलिस्ट जायत्या रितीर ते कितें अर्थ म्हणून सांगूंक प्रयत्न करनासात. संवसार कशें आखेर जावचो आसा ह्या संवसार कित्याक आखेर जायना ह्या विशयांत वाद चलूनच आसात आनी ह्या वाक्याचेर कितें आख्रेक घडटलें म्हणल्या विशयांत मुखार कितें जाता म्हणल्या विशयांत जुवावन केल्लें उगडापण आजुनूय मनशाक तें कितें कशें पुरा घडटलें मुखल्या दिसांनी म्हणलें आजुनूय कळोवंक कशें जालां मोगाचें न्हू. आनी 4थ्या अध्यायांत ह्या पुस्तकान आमी पळयता पयलें वाक्य म्हणटा उपरांत म्हजे दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सर्गार एक दार उक्तें आशिल्लें म्हाका दिसलें. तुत्तुरी बरी म्हजे लागीं पयलें उलयल्लो थाळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें हांगासर वयर ये आनी ह्या फुडां घडोवंक आसच्या तें हांव तुका दाखयतलो. हांगासर परत तो आत्मो ह्या जुवांव लागीं सांगता कितें मुखार घडोवंक आसा कितें मुखार घडोवंक आसा तें तुका हांव कळीत करता. ये तुका दाखयता संगती तुका दाखयता आनी कितें तो देखता तें तो पळोवन आसा. आनी जायते जाणें बरयलें आनी आजुनूय थोडे सांगता न्ही झुजां जातात थंयसर हांगासर भुंय खांबी जातात आनी कितें घडटा आसतना आमी चिंता हाळें हांगासर बरयल्लें पळय इंच कोणना म्हणून आमच्या मोतींत गुंता आनी थोडे सांगूंक सुरू करतात आनी थोडे त्या विशयान नियाळ करूंक प्रारंभ करतात. पूण हांव कित्याक आज तुमच्या मुखार हें दवरता म्हळ्यार हर एका मनशाक जाणवायची गरज आसा. आमी तितले मुखार तितलें उगडापण कितें म्हणलें अर्थ करचें तें सकत आमचें थंय ना जावंक पुरो. तरी पूण थोडे म्हणी अर्थ करचे सकत देवान आमकां दिल्या. उगडापण म्हळ्यार दॅट इज अ प्रोग्रेसीव म्हळ्यार इल्लें सड दिसून येवचें. सगळ्यांक एकतल्याक दिसना ह्या सगळ्यांक एकसल्याक उगडापण जायना. जें कितें उगडापण जावन आसा तें हंतांनी त्या मनशाच्या त्या कितें ताका ताजें जाणवाय आसा त्या जाणवाये परी ताका तें उगडापण जावन आसता. दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकान आमी पळयता थंयसर एक घडीत घडटा. थंयसरच्या प्रवाद्याक गेहजी म्हणलो थंयसर एक ताजो सेवक आसता. नामान येता आनी नामान येवन आपणाचें खोड गूण जायचें म्हणटा आनी हें आयकल्लो प्रवादी म्हणटा वस 7 पोटी थंयसर उदकांत बुड म्हणून. आनी तो 7 पोटी उदकांत बुडल्लो नामान तो पळयता आपली खांत बरी धुवी जाल्या देम कितें खोडाची आसली नॉर्मल म्हळ्यार सामान्य तरान पयल्यांच्या बरेच सारक्या रितीक आयल्या आनी तो संतोशान येवन प्रवादीक म्हणटा तुका कितें जाय हांव दिता म्हणून. प्रवादी जाणा आसलो जर तर ह्या कोडाची पिडा गूण केल्ल्या व्यक्ती लागीं हांवें कितेंय घेतलें जाल्यार म्हाकाय त्या पिडेचो वसो येता आनी त्या खातीर त्या
नामानीतलो ग्रस्त मनीस कितली वत्तड तो करता दायकन इल्ले मुनी खाणगे म्हणटा पूण प्रवादी म्हणटा हांव तुजे लागीं घेवंक तयार ना. आनी हें उगडपण असलें नातुल्लो गेहजीक आशा उब जाता आनी तो म्हणटा वो नामानीतलो ग्रेस्त हे देवडलें ताका बरेंपण जालां आमी इल्लें घेतलें जाल्यार कितें जातें ह्या म्हज्या धन्या प्रवाद्याक. आनी त्या खातीर गेहजी ताच्या फाटल्यान धांवता आनी तें फुटी मारना. तो थंयसर येता आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार ताणें थोडेशें काले आपूण कितें म्हणी हाडटा म्हूण वचोन पळयत पुस्तक म्हणटा 5व्या अध्यायान 21 वाक्य येता न्हू. गेहजी तुर्तान नामानाची पाड दन गेलो आनी आपणा फाटल्यान कोण एकलो धांवून येता तें कळटस नामान रथा वयलो दिवचें आनी ताका राखोवन रावलो. ताणें विचारलें सगळें सारकें आसा. गेहजीन जाप दिलें वय पूण म्हज्या धन्याक म्हाका अशें सांगून धाडलां एफ्रायमाच्या दोंगाळ प्रदेशांतले प्रवादीच्या पंगडांतले 2 तरणाटे हेच घडये म्हजेशें आयल्यात. दया करून तांकां 1 तालेंत रुपये आनी 2 बोरे जगले दी. नामानान ताका म्हळें दया करून 2 तालेंतां घे आनी ती घेवंक ताणें ताका आग्रो केलो. ही रुपयांची तालेंतां ताणें 2 पोत्यांनी घालीं आनी 2 बोऱ्यां जगल्या सवें आपल्या सेवका कडेन दिली आनी ती गेहजी मुखार गेलो. गेहजी मुखार व्हेली. ते दोंगराचेर पावतस गेहजीन ताणें हाडलेलें तें घेतलें आपल्या घरा व्हेलें आनी त्या मनशाक तांचे वाटेन धाडलें. पळय सांग सर 2 पोत्यांनी भरचें आसलें मोलाद 1 तालेंतां ह्या गेहजीन घेतलीं. ह्या गेहजीक उगडापण म्हळ्यार मुखार कितें जाता म्हूण बिरमो तो नेणा आसलो आनी तो चिंता ह्या नामानाची कोडाची बिडा गूण जाली ताजे लागीं धन दिरवें आसा आनी तें हांवें आपणायल्यार हांव ग्रेस्त जाता म्हणलें भावान ह्या गेहजीचें. आनी त्या खातीर तो कशें म्हणी करन हाडून येता आनी ताच्या घरा दवरता. आनी तो फाटीं येता आसतना प्रवादी ताचे लागीं विचारता. पळयत पुस्तक म्हणटा 25व्या वाक्यांत तो भितर सरून एलिशा मुखार रावलो. एलिशान ताका विचारलें गेहजी तूं खंय गेल्लोय. ताणें जाप दिली तुजो सेवा खंयसरी वचोंक ना. कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें तें कितें आपणें दवरलां कोणायकी कळी जाता ना आनी तें आपणा लागींच दवरता म्हूण ताणें चिंतून आनी ग्रस्त जाता म्हूण ताणें चिंतलें. आनी त्यो देखून तो म्हणटा हांव खंयसरी वचोंक ना. पूण एलिशान ताका म्हळें तो मनीस आपल्या रथा वयलो देंवन तुका राखून रावतना हांव आत्म्यान थंय हाजर नासलो म्हूण तूं चिंताय. पळया थंयसर गेहजी आनी तो नामान एकामेका थंयसर राखून उलोवन आसतना एलियासो आत्मो थंयसर आसलो आनी त्या प्रवादीचो आत्मो खंयसर आसलो. कूड ताजी खंयसर गे आसली पूण आत्मो ताजो थंयसर सगळ्यांनी पळोवन आसलो. मुखार फुडें कितें घडटा कितें जाता हो प्रवादीचो आत्मो पळोवन आसलो. कूड खंयसर गी पूण ताजो आत्मो हरयेकी मुखार कितें घडटा म्हणलें पळोवन आसलो. आनी तो म्हणटा परत दुडू मुस्तैकी जैतुना मळे धाका मळे बोकरे गोरवां साकरनी घेवंक योग्य वेळ हो नामनाचें कोड तुका आनी तुज्या संततेक सदां सर्वदां लागून आसतलें. गेहजी एलिशा सरशीन गेलो आनी तो कोड लागून हिमा बरी दो जाल्लो. हांगासर मोगाचें न्हू आज हें हांवें तुवें नियाळ करची गरज आसा. मस्तपटी आमी हर एकल्या दुडू कांय मेळ्ळो जाल्यार आमी संतोशान खाण घेता. खंय म्हणी आमकां चान्स मेळ्ळो दुडू म्हणून कितलोसो लोक ते खाणूंक प्रयत्न करता.
ह्या कितलोसो लोक थोड्या थोड्या संगतीद्वारे कितें पुरा प्रयोजन जोडूंक पळयता. जर तर आमकां मुखल्या दिसांनी ह्या वरवीं कितें घडटा म्हणलें उगडापण आसलें जाल्यार साबार लोक हे विशयी आपडतना पयशे जावं दी या कितेंय तांकां बरेंपण जावचें कितेंय म्हूण ताणीं दोळ्यांत मोठव्या दिश्टीर पळयतात पळय तें पळोवन ते येतेनात. आज मुस्तुपटी कावन्सिलींग गेल्ल्या वेळार आमी आयकलां कावन्सिलिंगाक येता आसतना मुस्तुपटी सांगतात आळे तुवें अशें अशें केल्लें, या तुज्या आवय बापायन अशें अशें केल्ली आस्त आसा, या तुज्या आवय बापायन अशें अशें केल्लें, या तुज्या मालगाडीन अशें केलां. मुस्तुपटी आमी सांगचें आयकात हांव. हांवें जायतले फावटी उरल्यांनी म्हजे कडेन अशें जाल्ले विशयंत तांच्या जिवितांत कितें घडल्या विशयन ताणीं सांगलें आसा. जावं पुरो तांच्या मालगाड्यांनी थोड्यांचे पयशे या फायनान्स दिल्ले, या तांच्या फायनान्स इल्ले पयशे दिवन मस्तो तांचे आस्त ताणें तांच्या स्वाधीन करून घेतली. या कितेंय हांव उदाहरण दिवंक वचना, तें तुमी नियाळा मोगाच्यान. आज ताचो परिणाम त्या कुटुंबाचेर जावंक पुरो, त्या मनशाचेर जावंक पुरो, तांच्या संततेचेर जावंक पुरो कसो तो प्रभाव घालता आज आमी नेणाव. आनी म्हणटात मनीस अशें म्हज्या जिवितांत कित्याक घडोवन आसा, आमी इतलें पुरा केलें खंयसर हांव सुकोन पडलो, आमकां कळीच जाता आसतना. कित्याक कळीच जायना म्हळ्यार आमकां उगडापण आमकां नातलें. मुखार कितें जाता हें हांवें काम केल्यार, हें हांवें काम करिना जाल्यार, हें हांवें अशें करूंक फाटीं सरलो जाल्यार, या हें करूंक गेल्लो जाल्यार हाचें कॉन्सिक्वन्सीस कितें म्हणलें उगडापण मनशाक ना जालां. आज जाणवाच्या विशयान हांव तो नियाळता आसतना मोगाच्यान ह्या विशयान ती हांवें तुवें मागोवंक जाय. सर्वेस्परा म्हाका जाणवाय दी. हांवें करचें हर एक म्हजें एक्शन रिएक्शन या कितें हांवें करनासतना रावचें, ह्या सर्व हांव खंयसर वचून पावता म्हणलें म्हाका तूं सांगचो मिया. जर तर एकलो बुडोवन आसा पूण हांवें बुडतेल्याक राखाचें म्हणलो म्हाका कांय कानून ना, तरी पूण बुडतेल्याक तो बुडोवंक कसो सोडलें जाल्यार खंयचोय सरकार म्हाका शिक्षा दिना जावंक पुरो. पूण हांवें ताका बुडोवंक सोडिल्ल्या वरवीं म्हज्या जिवनांत त्या व्यक्तीच्या जिवनांत कितें मुखार घडोवंक साध्य आसा ती आमकां दिश्ट आसली जाल्यार आमी त्या व्यक्तीक बुडोवंक सोडचे ना. तस प्रमाणे आमच्या जिवितांत करच्या हर एका करणे वरवीं कितें पुरा जाता, हर एका उलोवण्या वरवीं कितें जाता म्हणलें उगडापण ह्या मनशांक आसलें जाल्यार आज तशें जाता आसतना थोडे फावटी आमी कालेशें उलोवन वेता, कुशालय जावंक पुरो, या गंभीरतेन जावंक पुरो, कालिंगी आमी ह्या रागान जावंक पुरो उलोवन वेता. त्या उलयल्ल्या उतराचे परिणाम कितें जाता म्हणलें त्या व्यक्तीक उगडापण आसलें जाल्यार म्हळ्यार मुखार कितें जाता म्हणलें घडलें जाल्यार तो व्यक्ती खंडीत जावन उलयनाशें आसतो. पूण मुस्तुपटी आमी उलोवन जालां आनी ताचो परिणाम मुखल्या दिसांनी त्या व्यक्तीक विविध रुपार येवन मारता आसतना तो व्यक्ती गडीबिडी जाता आनी म्हणटा हांवें खालें गेलां, कित्याक ताका उलयल्लें उडास आसना. आनी पश्चातापांत मनीस करता मोगाच्यान. त्या देखून जाय आमकां जाणवाय सर्वेस्पराची, आमकां मुखार आमच्या जिवितांत कितें घडटा म्हणलें जाणा जावचें पसत. आतां हें कितें उगडापण जावचें आसा तें थोड्या व्यक्तींक मात्र की सगळ्यांक जाता की म्हणल्यार अनेक सवाल. उगडापणाचें कितें देणें आसा तें थोड्या व्यक्तींक मात्र जावचें गी, ह्या सगळ्यांक कितें आसा गे म्हणलें सवाल. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायान 11 वाक्य म्हणटा, ताणें लोकांक देणी दिली, थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेकार जावचें, थोड्यांक सभाचे गवळीक आनी शिक्षक जावचें देणें. हांगासर आमी पळयता सांव पावलो एफेसकारांक बरयता जाल्यार वयतन दुसऱ्या देण्या विशयान तो उलयता. आनी थंयसर म्हणटा थोड्यांक प्रवाद म्हळ्यार मुखार कितें घडटा म्हणल्या विशयान जाणा जावचें म्हणटा. आनी तसो सांव पावलो
हांगास कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 31 आनी 31 वाक्यान अशें म्हणटा, पूण बसून आशिल्ल्या भितरल्या एकल्या कांय उगडापण जाय जाल्यार उलोवंक आसलेलो वगो रावो. तुमी सगळ्यांनी प्रावाद करून उलयवेत, पूण एक एकल्यान सर्तेन उलयसय. पण हांगासर म्हणटा जें कितें मुखार घडचें आसा आनी एका रितीन म्हणटा त्याला प्रावादपण म्हणटा आमी. आतां हें मुखार कितें घडचें आसा, प्रावादपण घडचें आसा, हांगासर म्हणटा तुमी सगळ्यांनी प्रावाद करून उलयत, पूण एक एकल्यान सर्तेन उलयसय. तशें जाल्यार हें प्रावादपणाचें हें मुखार कितें घडटा म्हणलें देणें हर एकल्याकी मेळटा. तें हर एकल्यांचें देणें सर्वेस्परान दिवचें तें हर एकल्याकी आसा. तर हर एकल्याकी तें देणें आसा जाल्यार प्रावादी म्हळ्यार कोण, या खाली देणें आशिल्लें म्हळ्यार कोण. थंयसर आमी पळयता 3 वर्गाचे व्यक्ती. पयलें देणें आशिल्ले व्यक्ती, दुसरें त्या उगडापणाचे आत्म्याची सकत आसचे व्यक्ती, तिसरें प्रावादपणाचे या मुखार कितें घडटा म्हणलें मिसांव करचे व्यक्ती. आमचे प्रकार प्रावाद म्हळ्यार कशें आसा म्हळ्यार आमच्या चिंतपाक कशें म्हळ्यार पोरण्या सोल्याचे व्हडले व्हडले प्रवादी, इसाया प्रवादीन तशें सांगलें, जेरेमिया प्रवादीन अशें सांगलें. ते प्रावादपणाचें मिसांव केल्ले, निरंतर प्रावादपणान ते भरलेले आनी प्रावादपणूच तांचें मिसांव जावन गेल्ले ते. पूण देणें सर्वेस्पर देव हर एकल्याक दिता. थोड्यांक इल्लें तें उपयोग करन या आत्म्याच्या सक्तीन चड रितीर आसता, तर थोड्यांक थंयसरच न्हिदिल्ल्या बरी म्हळ्यार चड एक्टीव ना जाता. एक लॅम्प आसता, एक काले म्हणटा आमी खाली एक लॅम्प दवरता आमी, तातूंत 3 संगती आसतात. एक तातूंत थ्याल आसता सकयल, वयर एक वात आसता, आनी ती वात आसल्यारी थ्याल आसल्यारी ताका उजो दिल्यार मात्र तो लॅम्प पेटता. तशेंच हर एका मनशाक हें उगडापणाचें देणें हें आसा, आनी तें पेटाचें जाल्यार आत्म्याच्या सकत भरल्या वेळार आत्म्याच्या सक्तेद्वारी तें पेटता. म्हळ्यार तें एक्टिवेट जाता, आनी केदाळ तें एक्टिवेट जावन तें उपयोग जावन आसता की बोवरी आसलो काळोख पुरा पयस जाता. बोवरी आसलो काळोख कसो दिवो पेटयल्ल्या वेळार बोवरी आसलो काळोख पयस जाता. तशेंच उगडापणाचें देणें आयिल्ल्या वेळार मुखार कितें घडटा म्हणलें त्या मनशाक कळीत जाता जाल्ल्यान ताच्या बोवरी आसचें काळोख या कश्ट या खंत दूख येवचे संदर्भ सुकोवन वेतात. आनी त्या खातीर कोण तो चड आनी चड प्रयत्न करना, म्हळ्यार हर एक पोटी तें ठार प्रयत्न करूनच येता, तो तातूंत मागीर चड आनी चड मुखार कितें घडटा तांकां कळीत जावन वता. त्या देखून पयत पुस्तक म्हणटा, हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 14वें वाक्य म्हणटा, निबोरखाण व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणली समजोवणी जोडिल्ल्यांक. अनुभव केदाळ येता. आमचें तें आसलें देणें आमी उपयोग केल्ल्या वेळार हर एका घडये मनशाक हजारो चिंतनां येतात. हर एक घडयेक मनशाक हजारो चिंतनां येतात. पूण ती चिंतनां कशीं येतात खंय वर वसाचें म्हणून आमी जर तर शांत जावन चिंतून नियाळ केल्ल्या वेळार मुखार कितें घडटा म्हणून आमी तें प्रॅक्टीस करूंक प्रारंभ केल्ल्या वेळार मनीस इल्लें इल्लें मुखार कितें घडटा म्हणलें ताका आयकता जावंक पुरो, ताका दिसता जावंक पुरो दर्शना मुखांतर, ह्या ताका ताज्या आत्म्याच्या सक्तेन ताका एक ज्ञानोदय जाता म्हणटा आमी. ज्ञान ताका येता त्या मुखान जावंक पुरो मुखली
मुखार कितें जाता म्हणलें ताच्या जिवितांत ह्या अनेकल्याच्या जिवितांत कितें जावंक आसा म्हणलें कळीत जाता. मुस्तपुटी आमी सांगचें एक आसा, हांवें पयल्यांत सांगलें, त्या मनशान पयल्यांत सांगलें, त्या पाद्र्यापान पयल्यांत सांगलें, त्या सिस्टरेन पयल्यांत सांगलें, म्हज्या डॅडान पयल्यांत सांगलें, म्हज्या मम्मीन सांगलें. आमी पुरो सांगचें आसा, आमी पुरो सांगचें आसा. आनीक जर तर आमी पळयलें जाल्यार त्या मनशाक उगडापण जाल्लें ताणें सांगलें, थोडीं उगडापण जाल्लें तें सांगनात. आनी जें कितें सांगलें थोड्या वर्सान घडोवन येता आसतना आमकां बगता, पळय त्या मनशान सांगलें म्हणून, त्या मनशान सांगलें म्हणून. हर एकल्याक असलें एक सर्वेस्परान दिल्लें धेणें, मुखार कितें जावचें आसा म्हणलें धेणें आमकां हर एकल्यांक सर्वेस्परा देवान दिलां. हें धेणें हांव तूं कशें अनुभव सोडता, हर एक घडी ताजे प्रयोग करता, तसल्या मनशांक पळयत पुस्तक म्हणटा निबरकाण व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणलें समजोणें जोडल्यांक. आनी असल्यांक मात्र असलें एक धेणें प्रयोग करूंक अवकाश लाभता मात्र न्ही, तांच्या जिवितांत तें घडोवंक तांच्या जिवितांत साध्य आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू, जाणवाय असो, प्रमुख भाग जावन असो, मुखार कितें घडटा ह्या विशयेंत आमी थोडो म्हत्व आमच्या जिवितांत दिवंक जाय. तरणाटपणार आसता आसतना मुखार कितें म्हाका अशें घडोवंक आसा म्हणलें कळीत नाशें व्यक्ती जायते रंपाटा करतात आनी प्राय येत आसतना डेस्परेट जातात. देवा, म्हज्या प्रायर तरण्या प्रायर हांवें अशें पुरा केलें, जाल्यार आज हांव फाटीं म्हाका वचूंक जाता आसतना म्हणून कितलीं जाणां आज रडतेस दुखां घडोवन आसात मोगाचें न्हू. कितलेशा कुटुंबांनी, कितलेशा घरांनी आमचें मुखार कितें म्हणलें चिंताप, मुखलें चिंताप नासतना, मुखलें उगडापण नासतना आज कितलीं कुटुंबां कश्टार आसात. खाजार जावन तरणाटपणार बरें सुबीत सुंदर आसता आसतना ताच्या फाटल्यान हाच्या फाटल्यान वचून आखरेक त्या चेड्यान त्या चेडवान हात दिवन डेस्परेट जावन आयिल्ले कितले व्यक्ती आज समाजांत आसात. कित्याक तांकां उगडापणाचें चिंताप समेत तांणी चिंतूं ना. तांणी खाली ह्या वेळार मात्र कितें म्हणलें चिंतलें, हांव अशें वसान जाल्यार म्हज्या न्हवऱ्याक, म्हज्या व्हंकलेक सोडून वसान जाल्यार कितें घडटा म्हणलें हांवें चिंतूंक ना. आनी त्या देखून तो व्यक्ती गेली आनी आतां ती कश्ट जातात. मालाकी प्रवादी म्हणटा, एक जर व्यक्ती वेदी दुखांनी बरोन दुखांनी गळोन ताणें मागल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा तुका कांयच मेळना. कित्याक तुज्या तरणाटपणाच्या घोवाक, ह्या तरणाटपणाच्या बायलेक तुवें अविश्वासी रावलें. देव ताका साक्षी जावन आसलो आनी तूं साक्षी जावन आसल्या वेळार तुवें तुज्या तरणाटपणार तुवें अनैतीक जिवन जिवलें. ती मुस्त जाणांक आमकां कळीत जायना. हांव सांगता केवल अनैतीक जिवन जिवनच्या विशयान मात्र हांव सांगता आसतना मोगाचें न्हू, जावंक पुरो आमच्या आदाय, जावंक पुरो आमी करचें हर एक काम, जावंक पुरो आमी उलोवचें हर एक बरें शब्द ह्या गाळयांचे शब्द, आमी करचो राग, आमी करचो तो द्वेश, आमी करचें ते विविध संगती, जर तर आमकां सगळ्यांकी जर तर आमी प्रयत्न केल्ले सर्वेस्परा म्हाका जाणवाय दी, आमच्या जिवितांत मुखार कितें घडटा या आमच्या उतरा वरवीं आमच्या करण्या वरवीं कितें घडटा म्हणलें जर तर आमी मागलें जाल्यार खंडीत जावन आमकां देव एक आमकां गिफ्ट दिता. मोगाचें न्हू, गिफ्ट आसता पूण तें एक्टिवेट जावन आसतें. केदाळा आत्म्याची सकत येता तें गिफ्ट एक्टिवेट जाता, हांव कार्य रुपाक येता. आनी हें जाणवायक मस्त प्रमुख. मुस्तपुटी आमी सांगचें आसा, आमकां जाणवायना कितें करियेत, जाणवायना कितें करियेत. तर ह्या जाणवाय आपणोवच्या खातीर आमी कितें करियेत म्हणलें आमी मुखल्या
मागण्या जमातीर आमी नियाळ करया. आज आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा उगडापणां. मुखार कितें घडचें आसा त्या विशयांत हांवें तुवें मोगाच्यान नियाळ केल्लो. ओ नियाळ आमच्या भुरग्यां बाळांक आमी सांगया, भुरग्यांनो तुमी ह्या विशयान नियाळ करा. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सांगया, आमीच प्रॅक्टीस करया, इतरांक सांगया. कित्याक मुखार कितें घडचें आसा तें सर्वेस्पर देव आमकां कळयलें तर कळयता. हर एकल्याक देणें आसा तें एक्टिवेट करूंक हांवें तुवें प्रयत्न करना. आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करना. तें कशें झार हे काडूंक आमी पळयलें जाल्यार मनशाचें जिवन आशिर्वादीत संतोशाचें आनी बेसांवाचें जावंक पावता. आनी थंयच व्हडलें घडचें सांगते विशयांत आमकां सर्वेस्पर देव कळोवन दी आनी हर एका मनशाक जिवीत आशिर्वादी जावं दी. आमीन. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता आमकां समी तुज्या हातांत. जें देणें तूं आमकां दिताय तें आमकां उपयोग करूंक गरज आसची पवित्र आत्म्याची मजत आमकां फावो कर. आमच्या जिवितांत आमी बरें आनी वायट समजून मेटां काडटा आसतना अंतस्करणाच्या ताळ्याक तुज्या ताळ्याक कान दिवन ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा तूं लाभय. मुखार जावची सन्निवेशां घडितां आमच्या जिवितांत कितें म्हणलें समजून काण घेवंक पवित्र आत्म्याच्या सक्ती मुखांत्र उगडापण करना आमकां त्या दिश्टीन आत्मीक दिश्टीन जियोंक जाय आसची दैवीक मजत तूं आमकां हर एकल्याक फावो कर म्हण मागता हांव. मोगळा सुम्या समर्पण करता आमकां समी तुज्या हातांत. तुवें बसयलेलो पवित्र आत्मो आमकां धाडन तूं आशिर्वादीत कर. समर्पण करता सुम्या आमची हर एकल्यांची मोत ती आतां तूं परिशुद्ध कर. बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक, बरें करूंक. जशें तूं मनीस जावन ह्या संवसारांत जियोवन आसतना बरें करीत गेलोय त्याच प्रमाणें आमी तुजो पाटलाव करना बरें करीत वचोंक तूं आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत कर. सुम्या मोगळा सुम्या समर्पण करता आमकां हर एकल्याक तुज्या हातांत. आमचे थंय आसची पिडा शिडा, आमचे थंय आसचें असमाधान, आमचे थंय आसचें मनशा सैमान आसचे हर एक पातकी सैबाक वडचे गूण, राग, मोसर, हगें, द्वेश समर्पण करता सुम्या. तुज्या त्या पवित्र रक्तान धुवन आतां नितळ कर. आमच्या पातका वरवीं आमच्या पुर्वजां थावन आनी आमचे थावन आमचेर देवून आयिल्ल्या हर एका पाप शाप शिरापतावन हर एका दुश्ट शक्तींच्या पासान तावन आमकां आतां तूं संपूर्ण तरान सुटका लाभय. तुजो पवित्र आत्मो तुजें पवित्र रक्ताचे हातेर दिवन आमकां आशिर्वादसी. सोम्या आमकां आपड. सोम्या तुजी दया आमकां लाभय. सोम्या आमची काकुळट कर. हालेलुया 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 रबा शरबा रबा बाबा बाबा शर दी 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 हालेलुया हालेलुया हर दी 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 हालेल हालेलुया 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 रबा शरबा रबा हालेलुया 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 हालेलुया. संतोषान आमी सोम्याक अर्गां दिवया. सांगताच अस्कत आमी ताची इस्रायल परसा बरी अस्कत असले आमकां ताच्या बाबर्थान आमी ताका स्वागत करया. आनी हें गीत आमी गावया 550 आनी 9 59 पेज नंबर. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासन अस आनी धलो गायता ओडलासा. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हा
नसन आणि धलो गायता उल्लासा हालेलुया 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 तुझी परसा आम्ही इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची अस्कत आम्ही तरी सौम्या तुझे संगी बळवंताणी ओरती ओढा मोगान तुवे आमकां राखलाय सौम्या विघ्न अनवारांते तुझ्या महिमे गीता आमची कळसा मोना सदांच गावने ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासन नसन आणि धल गायता उल्लासा हालेलुया 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 भक्तीन तुझे होची पेटून हसारवाती तुका आम्ही मान करता विस्मिता ती तुझी नियाळ दिसाणी राती स्तुती तुझी गायता मोगान तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णन काळजा आमची गावून दे दैविक तुझो प्रकाश सर्गिंता सर्वांचे सदांच पागवने ताळयो पेटून देवा आळे आमचे मेळो हासन नसन आणि धलन गायता उल्लासा हालेलुया 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 होली आत्मा बार 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 हालेलुया हालेलुया रमा हालेलुया 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 रमा Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Holy Atma Baraniya Hallelujah. सर्गींच्या बापा तुझ्या आशीर्वादाचा हात सर्गींच्या बापा तुझ्या आशीर्वादाचा हात आता आमचेर हर एकल्यांच्या तकलेचेर दवर बापा तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन भरलेल्या अभिषेक पण जोडून घेवच्या पासत हर एकल्याच्या माथ्यार आता तुझो तो सुपवित्र आत्मा बळादीक तरान उजार पार देवन येवन हर एकल्याचे आशे बंधनाता निष्क्रिय करणं पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल जियोंक जाय अशी कृपा दिवच्या पासत बापा तुझ्या आत्म्याक आता आमचेर धाड आमचे थंय आसचे हर एक तराचे तालेंत ते तुवें दिल्लें ते देणे उपयोग करची कृपा आमकां तो हर एकल्याक फावो कर म्हणटा म्हण मागता हाले माशिक लबात थला माय शरररिरिरा तिरक्त माशलेलिलिलिला माशिक आलालिलिलिला लामा शबा अष्टुमला शररररा सर्वेस्परा बापा तुवें आशीर्वादित केल्ल्या करीत ते देणे उपयोग करूंक आमच्यान जावचें ना बापा बापा तूं आतां आमकां हर एकल्याक आशीर्वाद सी ते देणे उपयोग करचे
भाग आमकां हर एकल्याक दिवन आशिर्वादीत कर म्हण मागता हशकत कर्मा शलल आले तुतनमा शलला अरथ्रोमा शरडेरेरेरा बऱ्या जाणवायेचें देणें पवित्रत्म्याच्या जाणवायेचें देणें पवित्रत्म्याच्या बुद्धवंतकायेचें देणें दिवन आमकां तुजो पाटलाव करूंक सोम्या तूं आतां आमकां हर एकल्याक आशिर्वादची जो कोणा थंय एका तराचें बें आसा ताका आज सोमी सुडका दिता म्हण बसयता हालबशी करडे रामा शारारा हालेलुया 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 हाले दी 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 शरारारारारारा आले मा शरारारारारारा हालेलुया ला मा शरारारारारारा हाले बा शरारारा हाल कुडींत अस्कत काय बोगोनसच्या व्यक्तीक इल्लेशें काम केल्ल्या वेळार मस्त पुरासाण जावन कुडींत बोळनातल्या बरी जावच्या व्यक्तीक सोमी आशिर्वाद दिता आनी ताका संपूर्ण हिलिंग फावो करता हालेलुया हालेलुया हरबा शरारारारा हालेलुया 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 हबा शुतेदना मा शुतेदना मा शरारारा हालेलुया 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 होली आत्मा हीलरा 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 हीला बाबा हीलरा 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 हीला बामा शरारारा सबारंते पवित्र आत्म्याक वळखून घेवन ताच्या कुशेक काल जावंक सोमी बोळ दिवन आशिर्वाद दिता We are in your presence, filled with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never dry fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never dry fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 सोम्याचे हजरपण आमचे मदें आमी बघून आसा तो जेजू ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक पळयता ह्या घडये सोम्या मुखार आमकां आमी समर्पण करचें प्रयत्न करया सोम्या मुखार संपूर्ण समर्पण आमच्या जिविताक आदार जातलें सोम्या तें आमचें संपूर्ण समर्पण ताची जी कृपा आमच्या जिवितांत वळोन येवच्याक आदाराची जातली सोम्या मुखार संपूर्ण समर्पण आमच्या जिवितांत
नवो ददोस्काय आमी अनुभव करच्या कारणाची जातली. तसो संतोष तिथं जाजोस्काय ह्या घडये आमची कन घेवच्या खातीर सोम्याक आमचे जिवीत ह्या घडये समर्पण करया. सोम्या आमी करता ते समर्पण तूं स्वीकार कर. आमचे सगळे जिवीत तुज्या पांयां तळे आमी समर्पिता. आमचे ते आसचें हरी एक बरेंपण, आमचे ते आसचें हरी एक खोटेपण सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा. तुज्या सारक्याचे स्वरुपाचे जावन तुवें आमकां रचलाय. तुजो सुस्वास आमचे थंय तुवें घालाय. बऱ्या संगतींनी तुवें आमकां भरलाय. सबारपोटी आमच्या उणेपणाद्वारे आमी तुजे तावन पयस केल्या. सबारपोटी आमच्या अस्कतकाय द्वारे पातकांत पडल्या जाल्यार सोम्या तुवें आमकां बक्षिलाय. सोम्या जेसू मुखले आमचे सगळें जिवीत, आमचे सगळो फुडार, आमचे सगळें सर्वस्व ह्या घडये तुज्या पांयां तळे आमी तुका समर्पण करता. आशिर्वादीत कर सोम्या आमा समेस्तांक. कृपेन बर सोम्या आमा समेस्तांक. आमचे जिवीत तुज्या बेसावांनी सोबय म्हणून ह्या घडये तुजे मुखार परतून मागता. सर्व सावधीता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. सर्व सावधीता सर्व सावधीता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. समर्पण करता सोम्या हरी एक पिडेस्त भाव भयणीक. आस्पत्रेनी जायती जनां विविध रितीच्या पिडेन कश्टांनी वळवळून आसात. ह्या दिसांनी नाना रितीचो ताप आनी इतर पिडा आमच्या समाजेंत आसा. जायतो लोक नाना रितीच्या पिडेन कश्टून आसा सोम्या. असले हरी एका पिडेस्ताक ह्या घडये तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. जावं ती आमच्या मोगाची, जावं ती आमकां वळख नातली, जावं ती अन्य धर्माची, जावं ती आमचे शेजार वा कुटाम, जावं पुरो ती आमची इश्ट इश्टिण्यो, हरी एक व्यक्तीक सोम्या हरी एक पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयां तळे आमी ह्या घडये समर्पण करता. सोम्या जेजू तुझे स्पर्श तांकां दी म्हूण ह्या घडये आमी तुजे मुखार परतून कलतेपणी आमी मागता. असल्या पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या आशिर्वादांनी भर. प्रत्येक करून ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या आमकांय बऱ्या भलायकेचे बेसांत दी. आमी ल्हान व्हड पिडेनी कश्ट नासांव सोम्या आमची पिडा तूं गुण कर. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता त्या दीस सांजेर जायत्या लोकांनी त्या पिडेस्तांक हातुळना समेत तांणी तुज्या मुखार हाडली आनी तुवें तांकां बरें केलें. सोम्या जेजू ह्या वेळार ह्या हरी एक पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयां तळे समर्पण करता आसतना तुज्या त्या दैवीक सक्तेन तांकां भर. तांची पिडा सुसून व्हरक आत्मीक गटाय तांकां दी आनी तुजी खुशी वयतर बेगीन बऱ्या भलायकेचे देणे तांकां फावो कर म्हूण सोम्या तुजे मुखार परतून आमी मागता. सोम्या सो उजवो हात मुजेर आसा तिसरा ताच्या हातान आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सोम्या सो उजवो हात मुजेर आसा तिसरा ताच्या हातान आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणेच्या सर्तीसांनी सोम्याच्या त्या मेटाणी समकोतलो हांव गायनांनी. सोम्या ह्या घडये आमी समर्पण करता हरी एक युवतींक आनी भुरग्यांक. आमच्या भुरग्यां बाळांक सोम्या तुज्या पांयां तळे समर्पण करता. आमच्या युवतींक तुज्या पांयां तळे समर्पण करता. तांच्या शिकपाचेर तुज्या आशिर्वादात वत. विशेष करून ह्या दिसांनी
जायतीं भुरगीं तांच्या परीक्षेक तयारी करनासात, परीक्षा बरोवन आसात. ह्या विद्यार्थींक सोम्या जाणवाय दी. तांचे शिकप बऱ्या रितीन तांणी शिकोवंक, बऱ्या फुडाराचे वाटेन तांणी मेटां काडूंक सोम्या तूं तांकां आशिर्वादीत कर. विशेष करून सोम्या हर एक भुरग्याक, हर एक युवा जणांक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आसतना ह्या संवसाराच्या वायट संगतीतावन, वायट हव्यासातावन तांणी पयस रावंक, तांचे जिवीत शेगुणा बरी जावन जिवंक सोम्या तूं तांकां आशिर्वाद दी. क्रिस्ती माऊल्या तांच्या जिवितांत रुता करूंक, तांच्या वडिलांक खाल जावंक, तुका विधेय जावंक, तांचे जिवीत बऱ्या शेगुणाच्या वाटेन तांणी सोमकोवंक सोम्या हर एका भुरग्याक, हर एका युवातीक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बर म्हण ह्या घडये परतून मागता हांव. तुझ्या आत्म्या धाड, तुझ्या आत्म्या धाड, तुझ्या आत्म्याक तांचे बापा धाड, तुझ्या आत्म्या धाड, तुझ्या आत्म्या धाड, तुझ्या आत्म्या तांचे. देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो तांचे. जेसू देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो, देवय तुजो आत्मो तांचे. समर्पण करता आमची कुटुंबां, आमचे कुटुंबा जिवीत सोम्या जेजू अपुरबायेचे कुटुंबा जिवीत आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता. ह्या घडये हर एका कुटुंबाक तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता आसतना आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पतीने पती, पतीने मदलो संबंध तुज्या बेसावांनी भरलो जावं दी. मनस्ताप आनी सर रितीच्या नकारात्मक चिंतना तावनो हर एका जोड्याक तूं पयस कर. मोग संबंध इश्टागतेची जिवीत आनी जियोंक सोम्या तूं तांकां आशिर्वादीत कर. बऱ्या कुटुंबा जिविता मुखांतर ह्या संवसारांत तुका साक्षांव जियोंक आमच्या हर एका कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हण मागता हांव. प्रत्येक करून सोम्या विच्छेदनाच्या वाटेर आसच्या हर एका जोड्याक तांचें मन परिवर्तन करूंक तूं तांकां आदार दी. कुटुंबा जिवितेन तुजें योजन म्हणलें तांणी समजूंक, तांणी घेतल्या ते भास तांणी विश्वासपणी पाळूंक सोम्या हर एका जोड्याक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हण ह्या घडये मागता हांव. कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबान म्हज्या मायपास दितो. एकवट कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबान म्हज्या मायपास दितो. जेजू जेजू दितो एकवट मायपास दितो. जेजू जेजू दितो एकवट मायपास दितो. मौनपणी आमचे इतर गरजो सोम्या मुखार आमी हाडया. आमचे कश्ट, आमची बेजाराय, आमचे आटेविटे, आमचे अडचणी आमी बघून आसा ते कश्ट. आमच्या मोतीन तशी विरारायची चिंतना, आमच्या खांदाराचे बारादीक वोजे, आमचे वडवड कुरीस जे कितें आमी वोवन आसा सगळे सोम्या मुखार ह्या घडये समर्पण करया. म्हजे लागीं हांव तुमकां विश्व दितलो म्हणलो सोमी ह्या वंड्या रुपी ह्या घडये आमचे सांगाता आसा. आमकां तो विश्व दिवंक आशेता, आमकां तो समाधान दिवंक आशेता, आमकां तो संतोष दिवंक आशेता, आमकां तो आशिर्वाद दिवंक आशेता. केवळ आमचें समर्पण तें संपूर्ण रितीचें जावंक जाय. ह्या घडये सर्व आमचे कश्ट, दूख, आटेविटे, आमच्या मोतीन तसचे सर रितीची चिंतना, आमचे टेन्शन्स हर एक संगत सोम्याक ह्या घडये समर्पण करया. तस सोमी आम्हा समेस्तांक ह्या आराधनांत भाग घेवच्या आमकां हर एकल्यांक ताच्या सक्तीन आशिर्वादांनी, बेसावांनी, दादोसकायन, संतोषान, समाधानान भरून दी म्हणून ह्या घडये आमचे मागणे साव. नो
येया ओसंते म्हाका दिया दितलो विशीव तुमकां मोगाच्या गोपान मोच्या कृष्णतेल्यानो येया ओसंते म्हाका दिया ओसंते म्हाका दिया दितलो विशीव तुमकां दितलो विशीव तुमकां मोगाच्या गोपान तुझ्या हालेलुया 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 सुमयाचो आशीर्वाद घेवंक आमी आयती जावया. इत्या बोडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या सल्वोन मेच्या अस्कत्विस्या बाबडताचे बोलतिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान असिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावडता आमेन. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या सासना आमेन.